आमचोत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता. लुकाचे शुभ वर्तमान. एकदा कांय साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरला, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाल नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाल नासतना मेलो. मागीर दुसरो आनी ताच्या उपरांत तिसरो तिचे लागीं लग्न जालें. तेच परी 7 जाण सोसोत दवरी नासतना मेले. सगळ्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण जांची पोतीन ती जाल्ली म्हणटोच मेल्ली मनशां पुनर्जीवन जातोली तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातोली ती. जेजून तांकां सांगलें, ह्या युगांतलीं मनशां दादले लग्न जातात आनी बायलांक लग्न करून दितात. पूण त्या दुसऱ्या युगाक आनी मेलेल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जाल्ली मेल्ली तांचे मदें लग्न जावप आनी लग्न करून दिवप आसचेंच ना. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवनपणाचीं भुरगीं देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेल्लीं मनशां परतीं जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूय चिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयला. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. त्या मुखार सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक कालीच जालें ना. देवाचें उतर हें.